Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. पंचायत बितकी खंडोळा ह्या भागातल्या अमेवड्या वाड्याचे आणि खास करून टोका सारमानस जी फेरी जी आसा ते संपूर्ण आमच्या अमेवड्याच्याच नागरिकांच्या आणि बितकी खंडोळाच नागरिकांच्या आणि इतर संपूर्ण आमोण्या बिचोली मयीचे जे लोक जे आसात सातत्यान हांगसर हो काळोख पडटालो आणि त्या निमित्तान एक मागणी आशिल्ली हांगसर एक हाय मास्क घालचो आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आजच्या हाय मास्काचें आमी घालून आज उद्घाटन केल्लें आसात। आमी सातत्यान बरी सर्वीस दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसात की फेरोडीचे लोक जे फिरवट तांकां काळ जे मोटरसायकल जावं स्कूटर आसले ते बाबडे धडेवयल्यान सुद्दां कितलेच जाण सकयल पडलेले काळोख आसल्या कारणान म्हणून जेन्ना आमचो मिनिस्टर हांगा म्हणजे आमदार गोविंद बाब गावडे जावच्या पयलीं आमच्या हांगा भोंवतालो तेन्ना आमकां ताणें एश्युरन्स दिल्ले की आपूण हो कामो तुमकां हांगा घालून दितलो। हांगा फर्स्ट टायम आमच्या हावजींग बोर्डान व्हॉलीबॉल लीग दवरला तो म्हणजे फक्त आमच्या हावजींग बोर्डाच्या भुरग्यां खातीर कित्याक तुमकां खबर आसतलें की सद्या यूथ जो आसा तो फिजिकल एक्टिविटीज जशे खेळ आसा आनी कितें आसा हितूर फाटीं सरत आसा आनी चडसो मोबायलान किंवा कंप्युटर हितूर चडसो इन्वॉल्व जाल्लो आसा सो त्या खातीर आमी ह्या भुरग्यांक आतां मातशी कितें फिजिकल एक्टिविटी जावनी म्हणून एक्टिविटी जावनी म्हणून हांगा गेमी दवरल्ली आसा। आमी हांगा जवळ जवळ आतां 30 वर्सां जाले रावतात रहिवासी आसात आनी आमकां देवाच्या कृपेन 2 मोठे ओपन स्पेस आसा पण ही गेली 25 वर्सां केन्नाच डेवलप जावंक ना। आतां तुमी पळयता म्हाज्या फाटल्यान व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट चालू आसा तो ग्रावंड पळयची जाल्यार सगळ्यान डेंजरस ग्रावंड आसा फिजिकल एक्टिविटी किंवा कसलीच एक्टिविटी करपाक गेल्यार चान्सीस आसा की इंजरी जावं शकता। तशें आमकां हांगा हॉलाची गरज आसा कित्याक हांगा जे एकठांय येतले आमकां हॉल ना आमी कोणाच्या तरी एका घरान हांगासर मिटींग येता हावजींग बोर्डाची किंवा हावजींग बोर्ड स्पोर्ट्स कल्चर आसा किंवा हावजींग बोर्ड सोसायटी आसा जर आमकां हॉल आसात जाल्यार बाकीची हेर कॉम्पिटिशन आमकां महिला खातीर घेवंक मेळटली भुरग्यां खातीर घेवंक मेळटली। हांव जाणा कोमोडकार सगळे हे कितें टॉमेटांचेरूच ना तेंचे कडेन कितें ना कितें आहा आमचे ट्युरिजम एक्टिविटी चालू आहा बट इट इज फायनली सॅटिस्फॅक्शन की आमी आमच्या शेताक आमच्या भाटांत टोमॅटोज रोयली रोपे घातले आनी तेजे फ्रूट येयले आनी आमी ते विकले आनी कोणाक तरी ते गोंयकारांक मेवतले खावपाक आनी आमकां थोडे पयशे मेवले दॅट इज गोइंग टू बी द सॅटिस्फॅक्शन। आय वॉन्ट यू टू सी दॅट युअर चिल्ड्रन तुमची भुरगीं आहा तांकां हितून तुमी इनवॉल्व करप। आम्ही सबसिडायज केली ती 3 रुपया वा 3.5 रुपया कितें तेजे फुडें पंचायतीन वचून सबसिडायज केल्ली आहा टोटली फ्री म्हणून हे फर्स्ट आमी कलांगुटान लॉन्च करता तेजे उपरांत पार्रा वयतले आरपोरा नागवा वयतले तेजे दुसरे पंचायतीन वयतले पेडणे तालुक्यान वयतले सावथाक वयतले 18,000 रोपे असले आमी रेडी केल्ले आहा। आय चेंज माय सिटी हो एप आमी 4 म्हयन्या पयलीं आमी हें केल्लो इंट्रोड्यूस केल्लो हेजो हेतूच असो आशिल्लो की प्रत्येक नागरिकाक कितें जें घडटा पणजेन सपोज गार्बेज खंय उडयता कोण जावं कोणूय कितें इल्लिगल एक्टिविटी आसा कितें आसा ताका फोटो अपलोड करूंक मेळटालो त्या एपाचेर आनी तो आतां आमी इतको इजी केला की कोणाकूय कितें दिसता खरेंच हें बाबा एक इल्लिगल जाता कोणी गार्बेज कोणी मनीस हाडून गार्बेज खंय उडयता तेजो फोटो काडून तेंच्यांनी तो अपलोड करूं येता। We are taking this digital grievance mechanism to another level by distributing smartphones to all our zone supervisors and the hierarchy of our administration where these complaints will then be logged. Each person has been given the responsibility of its complaint and how the complaint will be tackled and how the complaint will be रिजॉल्ट गाडयो फेरवडी घालून सारमानसर येता आसतना ह्यो गाडयो भितर आसता पूण हे मोठ्या गाड्यान स्कुटर काय इतल्या लोकांक त्रास करतात ते फेरवडींच्यो गाडयो भायर काडच्या पयलींच ते आपल्यो गाडयो भितर घालतात। आतां तुमी हांगा सगळ्यांनी पळयल्लें आसात म्हणून तेणे सगळ्यांक मोठ्या गाड्यांनी स्कुटरकारांक एक विनंती आसात की गाडयो भायर काडल्या शिवाय तेंच्यांनी गाडयो भितर घालच्यो न्हू आनी वयल्यान कितें म्हणटा ते रागात जाल्यार वयल्यान तेंचे कडेन झगडीं करता असलें कितें जाल्यार मोठ्या गाड्यांनी स्कुटरकारांची चूक आसतली ती म्हणजे पयल्यो गाडयो भायर काडल्या शिवाय तेंच्या गाडयो भायर काडूंक जायना। गव्हर्मेंट सगळे कडेन पावचना आमी स्वताहून स्वताच हे शिकोवंक जाय आनी स्वताच प्रत्येकान जर ही रोल आपूण फॉलो केली जाल्यार हे जे त्रास जाता ते त्रास जायचे ना। सिस्टमान जर रावन जर तेंच्यांनी गाडयो भितर घालीत जाल्यार बाकीच्या कोणाकूच त्रास जायचे ना। परत तांकां एकदां रिक्वेस्ट आहा की स्कुटरकारांनी भितरल्यो गाडयो भायर काडल्या शिवाय स्कुटरी भितर घालच्यो न्हू